जाले सांग. आम्ही आयज सगळे ऑफिस बेरर्स सायबर सेल पणजे हांगसर येयल्ले आनी तुमकां खबर आहा की आमी एक ह्या दिसांनी सांगलेले ऑलरेडी डिस्कशन व्हिडिओ काडून की जे आमचे ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म आसा पार्टीचे फॉर एग्जांपल आमची जी ईमेल आय डी आसा एक revolutiongonz@gmail.com जी ऑफिशियल बँकेंग आमची लिंक आसा कॉरस्पॉन्डन्स पयलींच्यान आमी करता आनी बाकीचे दुसरे ऑर्गनायजेशन्स आहा आनी बाकी सगळे जे इलेक्शन कमिशन सुद्दां आसा तेंचे कडेन मातशी सगळी पयलीं ती लिंक आसा आनी पार्टी जावच्या पयलींच्यान ती आसली आमचे कडेन ती आमी यूज करताली. हेजो लास्ट विकान एक्सेस आमचे कडसून काडून घेतलो आनी तेजो एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो, मागीर मनोजा कडेन आसलो पयलीं आनी मागीर म्हाजे कडेन आसलो आनी विवेशा कडेन आसलो. सो आमकां तिगांकूय एक्सेस तो काडलेलो आसा आनी सद्या तो विवेशा कडेच आसा. सो आमी हेजेर आनी जे आमची रेव्होल्युशनरी गोन्स एक यूट्यूब पेज आहा तेजे एक्सेस विश्वेशा कडेन आसलो आनी बाकीचे ऑफिस बरेच तेंचे कडेन आसले तेजे एक्सेस विरेशान काडून घेतलेलो असो म्हणून आमी जी आमची एक कंप्लेंट केल्ली आसा की एक जे आमी सांगताले की पार्टी टेक ओवर करपाचें षडयंत्र कॉन्स्पिरन्सी चल्लेली आनी तेजोच भाग म्हणून वो आमी पळयता की सगळे आमचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आनी आमची जी ईमेल आय डी आसा म्हणून ती ऑफिशियल ईमेल आय डी आसा ती टेक ओवर करपाची हे एक कारस्थान आमदारान केल्लें आसा. आमी कंप्लेंट आमदाराच्या अगेन्स्ट केल्ली आसा जो आमचे एक आनी एक इनिशिएटीव आसलो जो आमी गांवागांवांनी इश्यूज घेतलो. आमी भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिले की गोंयचो पात्रांव न्यूज म्हणून एक ऑफिशियल आमी हे केल्ले फेसबूक पेज केल्ली थंयसर आमी इश्यूज घेताले. तोवूय तेणी आमकां सगळ्यांक ऑफिस बेरर्सांक काडून उडयला आनी आपूण आतां यूज करता आनी जे कोण एंटी पार्टी एक्टिविटीज करताले कोणाक टर्मिनेट केल्ला तेंकां ते यूज दिता आनी तेंकां ते एक्सेस आहा सगळे आनी आमच्या पार्टीच्या अगेन्स्टूच ते आतां यूज करता. मेनली जी ईमेल आय आमची आसा जी revolutiongonz@gmail.com आसा ती व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा कित्याक सगळो डेटा जो आहा पार्टीचो सगळो तेगेर आसा जे आमचे ते क्लाउड स्टोरेज जावं नाजाल्यार ते ईमेल कॉरस्पॉन्डन्स जावं तितून आसा. म्हयन्याक जे आमी ECS धाडटा ते डोनेशन मेळटा आमकां जे 27,100 रुपया सगळ्यांचे मेळोन 117 लोकांचे मेळोन ते ऑलमोस्ट 27,000 जाता. ते आमकां एवरी मंथली धाडचे पडटा. ते आतां आमकां धाडूंक मेळचे ना कित्याक एक्सेस आनी कंट्रोल आमचे कडसून काडून घेतलेलो आसा आनी फूल प्रायवसी आनी फूल सेक्युरिटी सेट ऑथेंटिकेशन जे टू फॅक्टर ऑथेंटिकेशन ते चेंज करून दुसऱ्यांक कोणाक दिला आसतले हे आमी इन्वेस्टिगेट कर सांगला साहेबान सांगला आमकां की हे जे लिंक सगळे मेळटले ते कोणी कोणा कडेन एक्सेस आहा सद्या आनी कोण एक्सेस हो फुडें करता आनी कितें तेगे एक्शन जाता जर फाल्यां तर ईमेल आय डी तर सायबर क्रायम नाजाल्यार कितें क्रिमिनल एक्टिविटीजाक यूज जाता जाल्यार आमी ती चेक करूंक शकता तेगे स्टॉप करूंक शकता अशें साहेबान सांगलेलें आसा. सो आनी दुसरें म्हटल्यार हे एक षडयंत्र कालूय तुमी पयल्या प्रेस कॉन्फरन्स करून तेंच्यांनी सांगला की आमकां ते लिगल नोटीस धाडटले आनी पार्टी टेक ओवर करपाक इलेक्शन कमिशनाकूय व्हरतले. सो तेजोच भाग म्हणून वो आमकां दिसता की आमदार ही पार्टी टेक ओवर करपाक सोदता. आमदार ही पार्टी स्प्लीट करून आपलो जे आहा ते आपले जे मेंबर्स आनी आपलो जो हे विंग आसा ते करून तो फुडें वचोंक सोदता. आमी सांगूंक सोदता की आमी कोणाचो ग्रुप न्हू. लोक म्हणटा की आमी मनोजाचो ग्रुप हे मनोज आतां पार्टीन ना मनोज रिजिग्नेशन दिवन आतां 1 म्हयनो जालो. आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी एज अ युनिट म्हणून फुडें वयता एज अ ऑर्गनायजेशन एज अ लिगल एंटिटी म्हणून फुडें वयता. मात व्हेरी दुख्ख दिसता की आमदार आयज पार्टी टेक ओवर करपाची हे तेणी प्रोसेस चालू केल्लो आसा आनी तो फाटल्यान रावता फुडें तो कांयच उलयना. आनी एक आमी कंप्लेंट्स सद्दां आमकां साहेबान सांगला की एक पेज आहा WhatsApp गोवा म्हणून ते WhatsApp गोवाचेर तुमी पळोवंक शकता की तरेतरेचे जे आमचे ऑफिस बेरर्स आसा तेंकां डिफेमेटरी नाजाल्यार मलेशियस नाजाल्यार फॉल्स स्टेटमेंट दिता जे आमचे CC चॅट्स जे म्हणटा की आउट जाला नाजाल्यार अशें तुमी म्हणटा ते एडिटेट करून सगळे चॅट्स थंयसर आउट केल्ले आसा आनी कोणी आउट्स केल्ले कितें आहा ती कंप्लेंट आमी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाक दितले. सो अशें फूल षडयंत्र आमकां डिफेम करपाक पार्टीक डिफेम करपाक प्रेजेंट ऑफिस बेरर्स आसा तेंकां डिफेम करपाक चल्लेलो आसा. आनी एक सांगता हांव तुमकां हे जे लास्ट 3 इंटरव्यूज आमदाराचे तुमी पळयले आनी तुमी तो मिस केला. आमी सांगलेले तुमी ताका तो क्वेश्चन करूंक ना. तो म्हणटा की सगळे डॉक्युमेंट्स आमी आमकडे मागला आनी पार्टीचे ऑफिस बेरर्स आहा ते कितें करतले. ती 30 तारीख मिटींग जाली त्या मिटिंगेक आमदारान हे लेटर दिल्ले तेन्ना मिटींग रातचे आउट जाल्ले म्हणून आमी आउट करूंक ना हे लेटर दिल्ले आनी ते लेटर तेणी सेकंड पॅरेग्राफान कितें बरयला 30 तारीख जर 70 दिसांनी आमदार आमच्या ऑफिसान येयल्लो CC मिटींग 4 मिटींग तेणी अटेंड करूंक तेणी कितें बरयल्लें at the outset I place on record that I attend this meeting under protest.
म्हणल्यार तो प्रोटेस्ट करपाक थंयसर येयल्लो, तेणी मिटिंगेन प्रोटेस्ट केलो आनी थंयसर मिटिंगेच्या सकयल भायरूय थंयसर प्रोटेस्ट केलो आनी तेका हे सॉल्व केल्ले नाका जाल्ले. पार्टी कशी फुडें व्हरपाची, पार्टीचे अफेअर्स कशे फुडें व्हरपाचे. जो प्रेसिडेंट आमचो तो रिजिग्नेशन जाला, तो वर्किंग प्रेसिडेंट काडपाचो काय न्यू प्रेसिडेंट काडपाचो काय ताका कन्विन्स करपाचो, हेजे डिस्कशन जेन्ना जालें तो म्हणटा आपल्याक डॉक्युमेंट जाय, आपलो तेन्ना प्रोटेस्ट चालू. हो प्रोटेस्ट आपलो सोंपोसर आपूण तुमकां काय सांगूंक शकना. जेन्ना विश्वासान स्पेसिफिकली सांगलें की आपूण फावंडर मेंबर आमी 3 जाण आनी पार्टी ही केल्ली फुडें व्हेलेली, तेन्ना आपूण रेडी आसा विदाउट एनी कंडिशन मनोजाक मेळपाक. विरेशान तेन्ना सांगलें की म्हाका हे डॉक्युमेंट जाय, आय एम अटेंडिंग दीस मिटींग अंडर प्रोटेस्ट. हे डॉक्युमेंट मेळ्ळ्या शिवाय आपूण प्रेसिडेंटाचे काय उलयचें, मनोजा कडेन काय उलयचें ना. सो तेका हितूनसून कळटा की तेका मनोज पार्टीन नाका आसलो, म्हणून तेणी मडगांव मिटींग अनऑफिशियल मिटींग तेणी जी कन्वेन केली आनी तेजोच भाग म्हणून आयज आमी PI कडेन पावल्ले आसा. आनी जसो जसो टायम येता आतां तेंच्यांनी सांगलां की ते इलेक्शन कमिशनाक पार्टी फुडें व्हरपाचे, जे चॅलेंज करपाचे ते करतलेच. सो आतां बॅटल आमकां दिसता ही प्रेस कॉन्फरन्साचेर सोंपतली आनी पुलीस स्टेशनान सोंपतली. आतां इलेक्शन कमिशनान कितें आतां फुडें जातलें. तुमकां तेणी लिगल नोटीस धाडले म्हळ्यार पळय, तुमकां पावल्या लिगल नोटीस? ना, लिगल नोटीस अजून पावूंक ना. अजून आमी भायरूच आसले. ऑफिसान जर पावला जाल्यार आमी शेअर करतले कितें मुद्द्याचेर ती नोटीस येयला म्हणून, आनी तुमकां सांगतले. मात हो प्रोसेस कळटा की पार्टी फूल टेक ओवर करपाचें हे षडयंत्र चलता आनी कॉन्स्पिरसी ना. आतां हे स्ट्रेट फॉरवर्ड अशें दिसता, कित्याक हे जे आमचे ऑफिशियल प्लॅटफॉर्म तो आसा तेजे कडेन. आनी विश्वेशान हे पुलीस स्टेशन येवच्या पयलीं 4 दीस पयलीं ताका सांगलां बरे भशेन, बाबा आमचें कितें आहा तें दी आनी एक्सेस दी आमकां परत आहा तो. आमकां पार्टी फुडें व्हरपाक जाय, बट तो रेडी ना. तो अशें दिसता ही कॉन्स्पिरन्सी आहा ते फुडें व्हरता. अजय म्हाका सांग पळय, हे तुमचे आनी घालचे तुम्ही म्हणटा पळय अशें की ते पार्टी टेक ओवर करपाक जाता म्हणून, तर तेंचे डिमांड म्हणलें की तुमी पार्टी बंद करपाक जाता म्हणून. आनी तशें तुमी 10 जाणां काडले, एक मनशाक काडीत आसा पार्टींतल्यान. सो तेवूय तुमचे एलिगेशन करता की तुमी पार्टी बंद करपाक चित्ताले म्हणून. हेगेर आमी प्लस तेंचे आनी एक म्हणणें आसा की तुमी नवे मेंबर कितले ऍड केले, और तुमी पार्टी आतां इलेक्शन आसा फुडें तुमी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करपाक कितें करता, ब्लॉक वाडयता, तुमी ब्लॉक सस्पेंड केले ते परत तुमी ते रिफॉर्म करतले, हेजेर तुमी कितें केलें आसा. प्लस तुमी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कितें करतात करून पयलें. सो पळय तेंची ती प्रेस कॉन्फरन्स सिरियसली घेवपाची ना, कित्याक ते सद्या पार्टीचो भाग ना आनी तेंची लायकी ना 3-4 मेंबर्स हाडपाची. सद्या ते जशे की थोडे मेंबर्स जाले ते एक्टीव सोदून आनी तेंच्यांनी सांगलां ते आतां थोडे एक्टीव जाला. 2-3 जाण ते एकटो CC मेंबर आसलो तोच एक्टीव आसलो आनी तेणी ते फुडें एक काडलेले आहा. दुसरी गजाल म्हटल्यार तेंकां काडला ते सारके हितून काडला आमी जी प्रोसिजर काडला, आमचो कॉन्स्टिट्यूशन आसा, आमचो जो इंटरनल प्रोसिजर त्या प्रमाणे तेंकां काडलेले आसा. लिगल नोटीस अजून तेजी पावूंक ना. आनी पार्टी बंद करपाचे आमी पयलींसून सांगलेले आसा की पार्टी बंद करपाक आमकां मेळना. आनी तेंच्यांनी सांगलेलें की पार्टी बंद करपाचें डिसायडूच जावंक ना. जर डिसायडूच जावंक ना जाल्यार तुमी तेजेर फुडें एक्शन घेवन मडगांव मिटींग आनी पार्टी टेक ओवर करपाची कित्याक घेता. डिसिजनूच जावंक ना हे तेच सांगता. डिस्कशन सुद्दां केला जर एक समजा आमी डिस्कशन केला, बट डिस्कशन करून पार्टी बंद जायना न्हू. आनी पार्टी बंद करपाक प्रोविजनूच ना. इलेक्शन कमिशनाचो जो पीपल्स रिप्रेझेंटेशन एक्ट आसा तेजेर क्लियर कट बरयले प्रोविजनूच ना. जी प्रोविजन आहा 29A-B-C तितून प्रोविजनूच ना की पॉलिटिकल पार्टी जी एंटिटी आहा, एक असोसिएशन ऑफ पर्सन बंद जाता, बंद जावपाक शकता वॉलंटरी. सो हे तशें डिस्कशनूच जावन आमी वारंवार हे केल्ले आसा. मात तेज्याच पयलीं तेंचे कितें आहा ती मिटींग जी आहा, जी साऊथ गोवाची मिटींग जाली, साऊथ गोवान मिटींग जाली, ते म्हणटा विरेश कॉर्डिनेटर आसलो. ते विरेश कॉर्डिनेटर जाल्यार आमकां तेंच्यांनी कित्याक सांगूंक ना. आनी साऊथ गोवाची मिटींग जर विरेश कॉर्डिनेटर विरेशानूच घेवपाक जाय, विरेश ऑफिशियली आमकां कित्याक सांगूंक ना. आमी जितले एक्टिविटीज केला, आमी जी CC मिटींग घेतला 1 तारीखान 10 तारीख ऑफिशियल मिटींग, अनऑफिशियल मिटींग घेवन पार्टी टेक ओवर करपाचे आतां फिजिकली जाल्ले आसा आनी ते तुमकां कळटलें थोडें. अजय म्हाका एक सांग पळय, तुमी म्हाका सांग, तुमी म्हणटा पार्टीचे तर कितले मेंबर सस्पेंड केले तेच कळटा, एड जायना, पण पार्टीन मेंबर उरल्या तुमचे काय काबार सगळे सस्पेंड जाले. तुमकां एक सांगता, पार्टीचे मेंबरशीप आसता पळय, ते मेंबरशीप जातकीर TNB आमची मेंबरशीप आसता. मेंबरशीप जातकीर जे कितले पयशे भरला पळय मेंबर्सांनी ते ऑटोमॅटीक रिफ्लेक्ट जाता. पयलीं आमची मेंबरशीप आसली 200 आसली, आतां ती 20 जाल्ली आसा. सो तुमी सांगता मरे ते पयशे मेंबरशीप दितकीर ते पयशे अकाउंटान घालचे पडटा. तुम्ही आमचे जे इलेक्शन कमिशन वेबसायटार वचा, 2025 पर्यंत अकाउंट आमचे फायल जाल्ले आसा. इयरला कितले मेंबर्स ऍड जाला, कितले मेंबर्स जाला पळय ऍड, तुम्ही 2022, 23, 24 पर्यंत तुमकां ऑटोमॅटीक सगळें कळटलें. तुमचे मेंबरशीप एकदा फॉर्म भरले 20 रुपया भरले तो 200 रुपया भरले आमी ते अकाउंटान घालतात. तितली मेंबरशीप फीज आमची दाखयता आमी.
अशें म्हाका सांग, आता तुम्ही सायबर हितून कंप्लेन फायल केला पळय, ती तुमचे व्हॉट्सअप ग्रुप किंवा युट्यूब ना व्हॉट्सअपाचे काय मेन्शन करू युट्यूब चॅनल ओव्हरटेक केला म्हणून ना प्रायमरली जे आमची ईमेल आयडी आसा पळय रेव्होल्युशनरी गोवन जीमेल जी लिंक आसा सगळ्याकडे बँकेक लिंक आहा. आता आमकां फुडल्या म्हयन्यान 1 ना 2 तारीख ECS जे आमकां मेळटा पळय ते आमकां घालपाक जाय. ती ईमेल आयडी ती लिंक आहा बँकेक सगळी ती लिंक आहा कळ्ळें न्हू. फाल्यां बँकेक ते बरोवन म्हणजे ते टेक ओवर तो ग्रुप आहा तो ग्रुप टेक ओवर ते तेंच्यांनी आतां टेक ओवर करपाक चिंतला ते बँकेक बरोवन ऑथरायज सिग्नेटरी चेंज करूंक शकता नाजाल्यार कितेंय करूंक शकता. इलेक्शन कमिशनाकूय ती आयडी आसा. बाकीचे डॉक्युमेंट जे पार्टीच्या तितून सगळे जे हितून आसा पळय ड्रायव्हान तितून आसा. सो ही काढलेली आसा बरे भशेन ताका सांगला तो दिना म्हणून आमी हांगा येयल्ले. जीपी न्यूज म्हणटा पळय जीपी न्यूज हे तुमचे आता म्हाका सांग टेक ओव्हर करप आणि हॅक करप हे ना, दोन पळय. हे दोन वेगळी गोष्ट. सायबर क्रायम जी आसा जेन्ना हॅक करता किंवा इलिगली पण काढून घेता तेन्ना पूण तेंच्यांनी टेक ओव्हर केला म्हणून तुम्हीच म्हणता टेक ओव्हर पार्टी करपाची एक जी कॉन्स्पिरन्सी मडगांव तेंच्यांनी जाल्ली आनी तेंच्यांनी सांगलें की पार्टी स्प्लिट करपाक जाय टेक ओव्हर करपाक सिंबल त्याच्यात हो भाग पोली ऑफ जे आमदारान जे लेटरान मागलेले की आपल्याक डॉक्युमेंट दी तो दिना म्हणून आता ते अशे माग तेणी सायबर क्रायम जी आसा ती मडगांव जी मिटींग जाला ते हांगा कशें अटॅच अरे बाबा तेजो भाग न्हू हो. ना पूण ताजें कितें म्हणटा तो हॅक केल्ले गजाली हांगा लागता तूं टेक ओव्हर केल्ली कशी लागता काय म्हणटा हय. मडगांव जी मिटींग जाला पळय ती IT हितून सेलांनी ना IT सेक्शनांनी ना बरोबर. ओके मागीर ती IT डिपार्टमेंट कशी लावू शकता हांगा टेक ओव्हर करपाक जाय म्हणून कंप्लेन करूंक ना आमी कितें केलां जी आमची ऑफिशियल ईमेल आयडी आसा पळय नाजाल्यार जे आमचे चॅनल्स आसा प्लॅटफॉर्म सोशल मिडिया ते कोण तरी मिसयूज करता कोण तरी टेक ओव्हर करूंक सोदता म्हणून हे सांगला आनी तेजोच हो एक भाग वन ऑफ द फॅक्टर्स फॉर पार्टी टेक ओव्हर करपाचें षडयंत्र न्हू. एक डॉक्युमेंट तो घेता सगळे डॉक्युमेंट ताका एक्सेस मेळटा बँक अकाउंट ताका एक्सेस मेळटलो फाल्यां जर तेंच्यांनी जर पेटिशन केलें इलेक्शन कमिशनाक आमकां जर रिप्लाय करपाक जाय ते रिप्लाय करतले आमचेच ऑन बिहाफ. सो हो फूल कॉन्स्पिरसी सिस्टम जे कोणाकडे एक्सेस आहे तुमचे आयडीचो तेंका तुम्ही काढला पार्टीचे ना तांकां ना विदेशा कडेन आहा सध्या तरी तो विरेशा कडे ऑफिशियल मेंबर ऑफ द पार्टी ना 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 आमकां आसपाक आमी ऑफिस बरें आसता आमकां काडला तेंच्यानी ते इंटरनल मॅटर झाले इंटरनल मॅटर इलिगल कशे झाले अजय तेजेरूच एक आसा की तुम्ही जे टर्मिनेट केले मेंबर ते म्हणटा की तुम्ही तांकां तुम्ही ना नोटीस दिल्ली शोकॉस नोटीस दिवना काय दिवना डायरेक्ट तुम्ही टर्मिनेट केले म्हणून वेरियस तुम्ही विदेशाक शोकॉस नोटीस दिल्ली आसा पण तुम्ही काय एक्शन घेतलं अशें कित्याक पार्शियलिटी कित्याक तेजा आन्सर करता पळय आमी कितें केलां एप्रिहेन्शन केला सांगला की आमकां एप्रिहेन्शन आहा की फाल्यां जर कितें जर यूज करता आतां पळय तेजो एक ग्रुप क्रिएट जाल्लो सध्या तिने आमकां सगळ्यांक काडला तो जर फाल्यां जर ती दुसऱ्या कडेन दिता तो मिसयूज जातलो सायबर क्रायम पार्टीच्या अगेन्स्ट डिफेमेशन हे सगळें जातलें म्हणून आमी थंय सांगला. सो सध्या आमी डिमांड केला की ती बरे भशेन आमी ताका सांगलें दी म्हण ती दिवंक ना. तुम्ही तुमच्या कडसून ट्रेस करा बाबा कोणी केला केन्ना केला आनी ते आमकां दिया म्हण इतलेंच आमी सांगला. आनी जर एक्शन जर बसता इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट नाजाल्यार BNS नाजाल्यार आनी दुसरो एक्ट जर कितें लागू जाता तर तुमी एक्शन घ्या सांगलें इतलें ताका सांगला. दुसरी गजाल हांव परत सांगता जी आमची जी कॉन्स्टिट्यूशन आहा त्या प्रमाणे आमी तांकां टर्मिनेट केल्लो आसा. कॉन्स्टिट्यूशन सारको म्हणटा की एंटी पार्टी एक्टिविटी जी करता CEC क्रायटा प्लस जे आमचो जे कितें म्हणटा तो कोड ऑफ कंडक्ट नाजाल्यार आमचे डिसिप्लीन वायोलेट करता जे आमची डिसिप्लिन कमिटी आहा कमिटीक फूल रायट आहा आनी जेन्ना डिसिप्लीन कमिटी मिटींग घेवन ऑर्डर दिता नाजाल्यार मिनिट्स आमकां दिता तेन्ना विदीन 2 वीक्स ते एक्झिक्यूट करपाक जाय. दुसरी गजाल ते जातकीर तसर खंयसरूच बरयला शोकोज नोटीस इश्यू करपाक जाय म्हण. दुसरी गजाल आमी इंटरनल प्रोसेस केला आमी इंटरनल प्रोसेसा प्रमाणे आमी डिसायड करता बाबा इंटरनल आमचो प्रोसेस बाबा केन्ना कितें करपाक जाय आनी कशें करपाक जाय. जेन्ना विरेशाक शोकोज नोटीस काडली तेन्ना विरेशाक शोकोज नोटीस काडली ते 7 फॅक्टर्स आसले ते मडगांव मिटिंगेचे नासले कळ्ळें न्हू. मडगांव मिटींग ते डिफरंट आसले. सो तांकां शोकोज नोटीस इश्यू करपाचो ते आतां कोण 8 जाण का 10 जाण काडला पळय तांकां इश्यू करपाचो खंय प्रोविजन तशें काय ना. आमचो इंटरनल प्रोसेसय तसो ना. आमी एज पर आमचे कॉन्स्टिट्यूशन प्रमाणे केला. तो म्हणटा टेक ओव्हर केला पण विरेशाचेर कित्याक एक्शन घेवं नाका म्हणटा तो विरेशाच्यो एंटी पार्टी तुम्ही म्हणटा तुमचेर तेजेर खूब व्हिडिओ काडले आता मग तेजेर कित्याक एक्शन घेना फ्रॉम द पार्टी विरेशाक ऑलरेडी आमी नोटीस काडला. परत सांगता विरेशाक नोटीस आमी ती 16 एप्रिलाक काडली आनी मडगांव मिटींग जी जाला ती 10 एप्रिलाक जाली. सो आमी तेज्या एका तेच डिस्कस करपाक आमी 30 तारीख ताका आपयल्ले बाबा तो 4 मिटिंग्स तो येवंक नासलो. 5 रिमायंडर जाल्यार लास्ट वीक परत ताका आमी रिमायंडर धाडला
कळ्ळें न्हू बाबा तो कितें म्हणटा मिडियाक आतां की आपल्यान रिप्लाय केला म्हणटा न्ही रिप्लाय करूं ना तो आमकां तुमच्या मार्फत सांगता तेणी काय रिप्लाय आमकां करूं ना 5 रिमांडर धाडला आमी आसा तो डिसिजन आहा तो फुडल्या मिटिंगेन घेतले अजय तेणे ते तुमकां मिटिंगेन येवन कितें दिल्ले पळय ते कितें दिल्ले तर तेणे ते तेच ते डॉक्युमेंट हे दिले की तो प्रोटेस्ट रिप्लाय म्हणून सांगता मरे आपूण तर ना हो रिप्लाय नो प्रोटेस्ट सांगले मग लेटर हांव तुमकां आउट करता लेटर की आतां आउटसायड आय प्लेस ऑन रिकॉर्ड 4 एजेंडा आयटम आहले तो म्हणटा 4 एजेंडा आयटम आपण प्रोटेस्ट करता आपण अपोज करता आणि एक आयटम तितून आसलो मनोज परब ते रेजिग्नेशन जाला पार्टीचो प्रेसिडेंट काडप काय ना वर्किंग प्रेसिडेंट करप काय ना ते कन्विन्स करप तो म्हणपाक लागलो आपलो प्रोटेस्ट चालू आसा हो प्रोटेस्ट चालू जाता आणि रिप्लाय आपल्याला डॉक्युमेंट्स मेळ्ळा शिवाय आपण काय करना आता तुम्ही सांगा डिसिप्लिनरी एक्शन एकट्याचे चालू आहा त्याच्यात आम्ही डॉक्युमेंट्स कशे दिवंक शकता सो एग्री आम्ही डिस्कशन चालू आसा फुडले मिटिंग जाता तेन्ना आउटकम सगळे तुवें आतां म्हटलें मनोजाक विरेशान कॉल करूंक ना हा? विरेशान कॉल करून वय कितें विचारूंक ना कित्याक रिजायन दिला आनी कित्याक पळय ते कॉन्टेक्ट करूंक ना सो पूण मनोजान पळय जेन्ना रिजायन दिले सगळे ऑल 3 पोस्ट सो तेन्ना तुम्ही रिजायनेशन त्याचं मानून घेतले सो तुम्ही त्यांना कित्याक रिजायनेशन मानून घेऊन त्याका मानना तशेंच होल्डाचेर ते झाले मरे विरेश करतलो हे जाल्यार तुम्ही विरेशाकूच पाटयलो कित्याक काडना ते आत्ता आन्सर केला परत आनी कितें करूं कोंकणी कळणे स्पेशल ना एक म्हणून स्पेशल प्रिव्हिलेज कोणाकूच ना स्पेशल प्रिव्हिलेज दिल्या तुम्ही एमएलए ऐक म्हणजे स्पेशल प्रिव्हिलेज तेका तुम्ही दिल्या पण हे 10 मेंबर आहा पळय तांकां तुम्ही स्टार्ट करून काढले न्हू स्पेशल तो तेकाच स्पेशल प्रिव्हिलेज कित्याक स्पेशल काडटा प्रिव्हिलेज दिवन हांव तुमकां परत सांगता विरेशाचे जे मॅटर आले 14 तारखेक तेका 16 एप्रिलाक तेका नोटीस धाडली जे मडगांव मिटिंगचे जावच्या पयलीं कळ्ळें न्हू तेच्या पयलीं आमी तेका नोटीस काडलेली सो तेजे रिप्लाय तेणी अजून दिवंक ना 5 तेका रिमांडर धाडले तेच्या नंतर तेणी So तेच म्हणटा न्हू तुम्ही इतले रिमांडर कित्याक धाडटा तेका त्यांनी आनी एक तेणी लेटर केले मागीर लेटरार तेणी म्हटलं आपल्याक हे डॉक्युमेंट जाय म्हणून सो आता आमकां डिसिजन घेतलो जाल्यार हेजे डिसिजन घेतलं परत एक मिटींग घेवपाक मिटींगेन आमी ते करतले पळय परत सांगता म्हाका इंडिव्हिज्युअल रायट ना विश्वासाकूय इंडिव्हिज्युअल रायट ना हे सगळे आमचे डिसिप्लिन कमिटी आणि सीसी घेता डिसिजन माझा एकूच प्रश्न आसा आता तुम्ही म्हणले फेसबुक सगळे सोशल मीडिया ईमेल एड्रेस सगळे तुमचे पार्टीन केन्ना अशें डिसिजन घेतला प्रिवियसली मे बी रेझोल्युशन बाय लॉज कॉन्स्टिट्यूशन कितें आसा की एकूच मनशा कडेन आसपाक जाय अशें कितें कंट्रोल आनी एक्सेस ना तो आमी कितें आसले ते ईमेल आयडी आहा ती फॉर वेरियस रिजन्स यूज जाताली फॉर अकाउंटिंग पर्पज ना जाल्यार एमएलएचे ते कितें येता आन्सर्स मेळटा हे मेळटा ते खातीर आमचे ते 4-3 ऑफिस बेर आसात प्लस एमएलए ही पयलींच्यान आसली आमची ईमेल तेंकडे एक्सेस आसलो सो तशें इंटरनल काय तशी पण विरेश म्हाका सांग पळय तो तुमचो एसएस आसा तेच्याकडे एसएस आसा आणि तेंच्यांनी आता ओव्हरटेक केला म्हणटा सो ते एडमिन टेक ओव्हर केले सो ते एडमिन असले म्हणून तेंच्यांनी टेक ओव्हर केला सो तेजे पोलीस किंवा सायबर क्रायम कशें एक्ट करू शकता अरे बाबा तुका कळना सांगता ते आमी सांगला कितें हो यूज फाल्यां सायबर क्रायम एक्टिविटीजाक आमकां रिप्रेशन आसता हांव सांगता काय राव मेंबर न्हू ते हय म्हाका सांग पळय अजय म्हाका एक सांग पळय तो तुमचो पार्टीचो मेंबर आसा आणि तो तुमचोच मेंबर जर यूज करता जाल्यार तूं एझम्पशन कित्याक करता की बाबा ते जाऊ शकता म्हणून ब्लेम करू शकता की तुमच्याकडे आसले तुम्ही करू शकता म्हणून तेंच्यांनी घेतला म्हणू शकता आमी तेका काडूंक ना पयलीं म्हणटा आमी तेका काडूंक ना हय पार्टी मेंबरूच यूज करता न्ही तो आमी तेणी यूज करता मात कितें आहा बाकीचे डॉक्युमेंट्स आहा बँके कडेन यूज करपाक आमकां काडले तेणी आमकां काडून तो यूज करता सो आमकां सिंपल तो आर्ग्युमेंट फाल्यां तो घालू शकता की तुम्ही मिसयूज करू शकता सिंपल गजाल तुमच्याकडे आणि कोणाकडे एक्सेस आसा जाल्यार तुम्ही पासवर्ड चेंज करना रे ना तू समजो ना पासवर्ड आमकां एक्सेसूच ना फोन काडला काढले रे 4 जाणांकडे 4 जाणांकडे काढले रे हांव परत सांगता 4 जाणांकडे आसलो एक्सेस आमकां सगळ्यांक काडून उडयले म्हणजे ते कडेन तितले हे आसलेले पावर आसलेले ते तेणीच केला ते तेणेन केल्ले अकाउंट सगळे ते अकाउंट ते केले कोणी आमी सगळ्यांनी मेळून केले एक्सेस सगळ्यांकडे दिले आता 2 फॅक्टर ऑथेंटिकेशन बी सगळ्यांनी त्यांनी चेंज केल्या आमकां फुडें दिसता की ते कॉन्स्पिरसी त्यांनी चलयला पार्टी टेक करपाची त्याचा वो भाग आसा फाल्यां जी ईमेल आयडी ऑफिशियली आहा ती खंयसर यूज जावंक शकता म्हणून आमी पयलींच तेका लेटर केला आणि तुम्ही म्हणी विदेशाकडे बंगला म्हणून हय काल एक एलिगेशन केलं पळय व्हिडिओ काढून विश्वेश विश्वेश व्हिडिओ काढलेलो आणि तो तुम्ही सर्च करपाचो तुझ्याकडे आसा प्रूफ मरे सगळें कितें उलयलां पळय हांवें ते प्रत्येक हेजे प्रूफ आसा म्हणजे आमदारान आमदारान हे केला तो तें म्हाका खबर ना तुम्ही थंय तुमचे तुमकां काम दिता आमी सगळे क्वेश्चन आमी ते करता ना पुढे म्हाका सांग सांगता न्हू तुका खबर आहा आमकां खबर आहा खबर सांगला ना तुम्ही आमकां सोदपा म्हणटा न्ही तुम्ही म्हणले तेकडे बंगलो आसा कळ्ळें तो ती लिगली आसा काय इलिगली आसा की कसो कितें लिगल इलिगल हांव तितून कांयच उलोवना मागीर कोणाचें पर्सनल घर लिगली आसा जाल्यार आमचे कशें
कन्सर्न माहिती ते तू इलिगल आला त्यांना लिगल हे बंगलो बांधू शकना तुम्ही हे म्हणता पैसो इलिगली घेतला म्हणा कितें तरी तसो कितें ते करूया मागीर करूया म्हणजे पार्टी इतली तुमच्या एकामेकाचेर तुम्ही पर्सनल वसो सर आता पार्टीचो तुमचे स्टेटस उरला कितें कसो पार्टी हांवें पयलीं सांगला पार्टी अशी कोणाचं ग्रुपिझम पार्टी ना आमच्या तरी सायडीन ग्रुपिझम ना आम्ही पार्टी असोसिएशन आणि एंटिटी म्हणून चलयता फक्त विरेशन आपले सेपरेट ग्रुप केला त्याका ती गरज नासली करपाची तेन्ना मनोज परब रिजायन जालो त्याका ऑफिसान येवन सगळे सांगपाक जाताले आनी फुडें पार्टी व्हरपाक जाताली पण तेणी तो करिना तो रिपिटेडली सांगता आमगेर घालता पार्टीचेर घालता आन्सर करता आन्सर करता तो रिपिटेडली सांगता की ऑफिस परत फुडें वतले आपल्याला रिप्लाय जाता तशें तेणी काय दिवना म्हणून आमी लेटरी आउट केल्ल्या तुमकां सांगलेले आसा सो पार्टी एज अ पार्टी आमी युनिट स्ट्रॉंग आसा बट डेफिनेटली टेक ओव्हर करपाक तेणी ट्राय बरं म्हाका सांग बंगलो जो बांधला पार्टी फंडांतल्यान बीन घेऊन बांधला तुका हांवें तुम्ही कंप्लीट व्हिडिओ पळोवन आसलो 22 मिनटां 26 सेकंदाचो व्हिडिओ आसा हांवें कॅटेगरी सांगला की तेजे स्टाफ विरेजन स्टाफ स्वतः जे सुद्धा पोस्टर घातलेलो ते एक पोस्टर्स करता आणि आउट करता थोडे पेजीस यूज करता खुबश्यो आमचे एलिगेशन घालता आणि तितून मनोजाचो बंगलो दाखयता आमचे नाका ते हे करत नासता त्या खातीर तो बंगलो हांवें सोदचो म्हणून सांगलो तुमी ओके जर तो इलिगल आसा जाल्यार तुम्ही इतले दीस कोणे इलिगल म्हणला स्टेटमेंट इलिगल सांगा तो तुमचे डिफॉर्मेशन केस घालू शकता न्हू की कोण तुम्ही इलिगल म्हणला तू इलिगल म्हणला तू तेज्या बंगल्यार उलयता म्हणजे तू लोकांच्या मदीं तेज्या बद्दल कॉन्फिडन्स किंवा डाऊट क्रिएट करता त्या खातीर ताका इतकें सांगला तेंचे जे तेंचे कोण स्टाफ आशिल्ले ते आमचे वयर जे मनोजाचो बंगलो हे बंगलो फेक घालताले पोस्टर हांवें ओरिजिनल आसतो सांगला बंगलो बंगलो विरेशाचो बंगलो आहा एक दीस मनोज परबूच स्वता सांगतालो की तेजे नोड्याचें घर आसा आणि तो लायक तो दुसरे आमदाराचे कितें आसा पळय एसेट्स तेजे वांगडा कंपेर करतालो सो तेन्ना तुमी कित्याक सांगना तेजो बंगलो आसा म्हणून अरे आता सांगला बंगलो 2 महिने भितर बंगलो बांधलो तुवें म्हणला विरेशाचो बंगलो म्हणून पण आमकां केन्ना बांदलो तो पण कळलो असं तो सांगला विरेशाच्या भावाचो म्हणला न्हू विरेशाचो बंगलो म्हणून विरेशाच्या हांवें भावाचो कोणाचें नांव घेवना घेवना नाव घेवन विरेशाचो त्याचो बंगलो म्हणून सांगलो तुवें थंय एक सांतांद्रे बंगलो आसा तो तुम्ही सर्च करचो इतके तसे बंगले खूप आहा सर्च करा सगळे बंगले तुम्ही करता ना करा ते पळय ते कितें आहा ते बंगल्याचे टायम स्टेटमेंट करता फायनली कसे म्हणल्यार की तुम्ही तेजे एक जो लिडर आसा त्यांच्या बद्दल लोकांच्या मनात डाऊट किंवा कन्फ्युजन क्रिएट करता जे तेज्या फाल्यां कॅम्पेनी किंवा इलेक्शनाच्या टायमार कोण सुद्धा डिफेंड करपाक यूज करता सो तेज्या खातीर तुम्ही लोकांक डिफेंड करच्या पयलीं क्लिअरिफिकेशन दिवंक रुमस फील जाता ते बरें न्हू म्हणटा विरेश म्हणटा लिंक तुम्ही लिंक दाखयता विरेश बोरकाराक एक्चुअली अजय एक्चुअली तू जेन्ना पळय ते व्हिडिओ आयकला व्हिडिओ तू लिंक तो व्हिडिओ बंगलो एका कोता विरेशाक कोता इनडायरेक्टली तू कोत्ता जे भाशेन उलयता तुवें क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय बाबा तेका तो लिंक आहा वो ना न्हू वो तू म्हणटा कितें आख्खे गांव सोदपाचो आख्खी सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी सोदपाचो आमी सर्वे नंबर सांग सोदता मागीर एकूच फायनल आन्सर दिता जेन्ना टायम येतलो पळय तेन्ना ते आमी सांगता सगळे तुमकां तेणी एकदम सांगला correct कितें आहा करूया. ते सो तुमकां सांगता टायम टाइम येता तेन्ना सांगतालो न्हू रे कितें तो अरे बंगलो बाबा आहा सांतांद्रे. सांगता बरं तुका टायम येता आणि कसं अरे सगळे वांगडा तुम्ही आता ऑलमोस्ट 2 कितें जाल्यार तुम्ही अशें झगडटा की ओपोजिशन ना पण दोन ना जाल्यात ते 2 ग्रुप जाल्यात ते आणि तुम्ही जे आता ऑलमोस्ट 6-7 महिन्यांनी इलेक्शन आसा सो विरेश म्हणटा की आपण कॉन्टेस्ट आरजीपी करतलो म्हणून तुमकां दिसता जसं तुम्ही झगडटान तुमकां विरेशाक तिकेट दितले म्हणून पळय 2 ग्रुप जावंक ना परत जाल्या ते तुम्ही आता पळय हांव आन्सर करता आमी एज अ रेव्होल्युशनरी गोन्स पार्टी एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन म्हणून फुडें वयता विरेशाक जेन्ना रेजिग्नेशन जालें मनोज परब रेजिग्नेशन तेका आमी आपयल्ले 4 मिटिंग्स तो येवन आले यो बाबा डिस्कस करया फुडें पार्टी कशें व्हरपाचें न्यू प्रेसिडेंट वर्किंग प्रेसिडेंट इलेक्शन घेवपाचें हे सगळे एजेंडाचेर आसले तेणी ते दीस येवन प्रोटेस्ट केलो आनी आतां कळटा की आमकां जेन्ना तो फूल इलेक्शन कमिशनाक वचपाचें ना जाल्यार लिगल नोटीस धाडपाचें काल तेंच्यांनी सांगला सो फूल तो स्प्लीट करपाची की तो म्हणटा आपल्या कडेन लेजिस्लेटीव 100% तेजे कडेन आहा तशें ते ऑडियोनूय तेंचेर डिस्कशन जाला सो आमी तरी रावल्ले की तो येतलो आनी पार्टी फुडें व्हरतलो म्हणून पण तेणी वो तो ग्रुप केला सो तेका तेणी बेस्ट ऑफ पण 2 ग्रुप जाल्या म्हणटा तू पार्टीन आमी पार्टी स्ट्रॉंग आहा पार्टी अजय तुम्ही म्हणलं तुवें आतां हेच म्हणलें पळय न्ही पार्टी जेन्ना मनोजान रिजायन दिले पळय तेणी म्हणलें की समज विरेशाक जाय आनी पार्टी टेक ओवर करची आपूण सपोर्ट करता म्हणून समज आतां विरेश प्रेसिडेंट जावपाक सोदता और पार्टी फुडें व्हरपाक तुमी तेच्या वांगडा आसतले तेच डिस्कशन
डिस्कशन अरे हाऊस शॉक झालो तो येला 5:30 लेटर दिला आपण प्रोटेस्ट करता पूण म्हणून हांव म्हाजे तुका एक ते- पॉयंट आसा की तुमी तेज्या वांगडा आसतले काय म्हणून समज पार्टी डिस्कशन करपाक त्यांनी मिटिंगेन येवपाक जाय विदाउट प्रोटेस्ट येवपाक जाय आणि परत आपल्याक तो कितें हा हे डिस्कशन सोडपाक आपल्याक देवळान वचपाक जाय पालकेक वचपाक जाय हे 15 फाटी तरी म्हणपाक लागलो म्हणून ताका तेणें सांगलें पालकेक वच म्हटलें आनी पालकेक वचून बस म्हटलें इतलेंच तें सांगलें व्हडलें काय ना तुमकडे सीईसी हा तुमकडे डिसिजन जाता आणि लिगली तुम्ही आमदाराक काडपाक बंद जाता जाल्यार तुम्ही अजून कित्याक तुम्ही म्हणटा पार्टी डिवायड करपाक तो फॉरवर्ड करतलो बट तुम्ही काडना कित्याक तर पळय सीईसीन आमदारूय आसा हे लक्षात दवरा हय सीईसीन आमदार पण हे डिसिजन घेवपाक आमी 30 तारीख घेतले अजून पर्यंत 30 तारखेनंतर आमची आनी मिटींग जावना मिटींग पण आता तुमचे असेच प्रेस कॉन्फरन्स जातली की बाबा ते एलिगेशन एलिगेशन मिटींग बेगीतल्या बीन आमी कन्वेन्स सगळ्यांचो टायम घेवन आमी कन्वेन्स करतले पण हो डॉक्युमेंट्स ऑन रिकॉर्ड आमकां घेवपाक इतले व्हडली आमची ईमेल आयडी पार्टीची टेक ओव्हर केला सो आमकां कंप्लेंट ऑफिशियली कोण दुसऱ्यान घेऊन जर पार्टीची मेंबरानूच घेतल्या न्हू? आमकां काढला न्हू तो आमकां काढला ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.